Luk 4 जेजूच्या कोश्टा मन्नाची कथा जेजूचेर आड गुडमेल चॅप्टर 22 पास्क म्हणटात तो फूग नासलेल्या उंड्यांचो उत्सव लागीं पावतालो आनी मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री जेजूक कसो धरून जिवेशी मारचो तें पळयताले. पूण तांकां पोरजेची भिरांत आसली. जेजूचो घात घेवंक जुडास कबूल जाता. जुडास आडनांवान इस्कारियोट, बारांतलो एकलो, हाच्या काळजांत सैतान रिगलो. जेजूक कशे भाशेन तांच्या हातांत धरून दिवचो ते विशीं ताणें वचून मुखेल यादनिकां आनी देव मंदिराच्या सरदारां कडेन गजाल मात केली. ते खुशाल जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले. हाणें उतर दिलें आनी लोकांक कळनासतना ताका धरून दिवंक बरो सोयेग तो पळयो नासलो. पास्क जेवणाची तयारी. शेकी पास्कांचो मेंढरो मारून भेटोवंक जाय तो फूग नासलेल्या उंड्यांचो दीस पावलो. पेद्रूक आनी जुवांक जेजून अशें सांगून धाडलें. आमी पास्क जेवण करचे खातीर तुमी वचून तें तयार करात. तांणी विचारलें, खंय तयार करुया? खंय तयार करचें? तुजी खुशी कितें? ताणें तांकां सांगलें, आयकात, तुमी शारांत भितर सरतना उदकाचो कळसो घेवन वेतात तो कोणेक मनीस तुमकां मेळटलो. तो भितर सरतलो त्या घरा पर्यंत ताचे फाटल्यान वचात आनी त्या घराच्या धन्याक अशें म्हणात, गुरुजी, तुजे लागीं विचारता, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्क जेवण करूंक सोयऱ्यांचो वसरो खंय आसा? आनी तो तुमकां माळयेर एक व्हडलो बरे भाशेन जेवणाक मांडलेलो वसरो दाखयतलो. थंय तयार करात. ते गेले आनी ताणें सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. सोम्याचें पास्काचें रात जेवण. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती ताचे धर्मदूत. ताणें तांकां सांगलें, सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव अत्रेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, ह्या पास्काची देवाच्या राज्यांत संपादनी जायसर हांव हें पास्क जेवण नव्यान करचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक dhin'vasun म्हणलें, हें घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, देवाचें राज येसर दाकांच्या फळांचें ह्या फुडें हांव आनीक पिवचो ना. आनी ताणें unddo घेतलो, देवाक dhin'vasun तो môddलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत somorpunchi आसा. म्हजो ugddas करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो कोरार. हें म्हजें रोगोत तुमचे पासत हांवें वावरूंचें आसा. जेजू जुडासाच्या घातकेपणाची खबर सांगता. तरी आसतना म्हाका धरून दितल्याचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. देवान थारायलां त्या प्रमाणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें कोटा. तांचे môddलो अशें कोण करीत काय म्हूण ते एकामेकाक विचारूंक लागले. सगळ्यांहून व्हड कोण? तांचे भितर कोणाक सगळ्यां परस व्हड म्हूण लेखचो? हे विशीं तांचे मदें एक विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे राजा आपल्या लोकांचेर आपली पदवी चलयतात आनी लोकांचेर अधिकार आसात तांकां बरें देख ते म्हणटात. तुमचे मदें अशें जावं न्हय. परतेंच जाल्यार तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो सगळ्यां परस धाकटो जाल्ले परी जावचो
आनी कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाल्ले परी जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची चाकरी कोत्ता तो जेवणाक बसता तो की ना. हांव तो चाकरी कोत्तल्या सारको तुमचे मदें आसा. धर्मदुतांक बासायल्लें इनाम. म्हज्या उपद्र्यांनी विस्वाशीपणी म्हज्या सांगाता रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिलां तशेंच हांव तुमचे सोरी कोत्तां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुलांची मनसुबी करून शिवासनाचेर बसतल्यात. जेजू बरोबर पेद्रू मरूंक तयार. सिमांव पळय, गोवा परी तुमकां चालोवंक सैतानान सत्या मागून घेतल्या, पूण तुजो भावाड दोंडोलना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं म्हजे थंय परत येतोच तुज्या भावांक घट कर. ताणें म्हणलें, सोम्या, तुजे बरोबर भोंडकोणींतूच वचूंक न्हय पूण मरूंकूय हांव तयार. पूण ताणें म्हणलें, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, आयज कोंब्यान 7 घालचे आदीं म्हाका वळखच नाय म्हूण 3 फावटी तूं भासतलोय. येत्या उपद्र्यांक जेजू शिसांक जागयता. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बोगशें, भुती आनी व्हाणो नासतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? तांणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. ताणें सांगलें, तर आतां बोगशें आसा ताणें तें हातांत घेवचें, भुती आसा ताणें तशेंच कोच्चें, तरवार ना ताणें आपलें आवण विकून एक तरवार विकती घेवची. खोट्या मोदें ताका लेखलो, अशें जें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें म्हजे सोरी संपादन येवचें म्हूण देवाची खुशी. हय, म्हजे विशीं जें कितें बरयल्लें आसा तें पाळोन येता. ताणें म्हणलें, सोम्या, ह्यो पळय 2 तरवारी आसात. आनी ताणें म्हणलें, पुरो. जैतुनाच्या दोंगरार जेजू मागणें कोत्ता. आनी भायर सरून जेजू आपले संवये पोरमोणें जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान वेताले. ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेंत पडना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिंबेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेळें हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजीच खोशी जावं दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक सर्गार थावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी धरणीर गळटोल्या रोगताच्या धाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिसां सोंशें उठून येय जाल्यार ते खुंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेंत पडना जावंक उठून मागणें करात. जेजूक धोत्तात. अशें उलयता थंयच आसतना अवचीत खूब लोक दिश्टी पडलो आनी 12रांतलो एकलो जुडास नांवाचो तांचे फुडें येतालो. तो जेजूचो उमो घेवंक लागीं सरलो. तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, जुडास, उमा घेवन मनशाच्या पुताक पराधीन कोत्ताय तूं? ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें, सोम्या, तरवार उबारची? आनी तांचे भितरल्या एकल्यान परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हणलें, इतल्यान पुरो, आनी ताच्या कानाक हात लावन ताका बरो केलो. आपणाक धरूंक आयिल्ल्या मुखेल याज्ञिकांक, देव मंदिराच्या सरदारांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हणलें, तुमी तोरसादी आनी तोणके घेवन येवंक हांव कोण पूंड कितें? हांव दिसपटो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना
तुमी म्हजेर हात घालो ना, पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पदवी. हांव तुका वळखोच ना. जेजूक धरून व्हेलो आनी परम याज्ञिकागेर पावयलो. पेद्रू पयस पयस रावन ताचे फाटल्यान वेतालो. राजांगणांत मोदेकोत धाकटो करून भोंवती बसलोल्या मोदें पेद्रू वचून बसलो. कोण एकले चाकोन्नीन ताका धोकट्याक बसलोलो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हणलें. होय ताचे बरोबर आसलो, पूण ताणें ना म्हूण भासून पोत्तिपाल केलो. आगो हांव ताका वळखोच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत एकल्यान ताका पळोवन म्हणलें, तूंय त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासूंक लागलो. होय ताचे बरोबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिलाचो न्हू रे? आनी पेद्रून म्हणलें, आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घालो. आनी पोत्तोन जेजून पेद्रूचे दिश्ट घातली तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटीं तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. अशें जें सोम्यान सांगलोलें ताचो पेद्रूक उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुखांनी रोडलो. जेजूच्यो मस्कुऱ्यो कोत्तात. जेजूक धरून आसले ते ताका मारून ताच्यो चेस्तायो मस्कुऱ्यो करीत आसले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार थापटां मारीत आसले आनी ताचे लागीं विचारताले, आरे प्रवाद्या, कोणें मारलो रे तुका? सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयत आसले. जेजू न्याय सोबे मुखार. दीस उजवाडटोच लोकाचे व्हडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका आपले न्याय सोबेंत व्हरून तांणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोत मानच्याक नात. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी कांय म्हाका जाप दिवचे नात. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. तांणी सगल्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत? ताणें जाप दिली, तुमच्याच तोंडांतलें भायर सरलें उतर, हांव देवाचो पूत. पूण तांणी म्हणलें, आनी गोवाय कित्याक जाय आमकां? ताच्याच तोंडांतलें आमी तर आयकलें. देवाचें उतर हें.